देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचे पयले वाचप इसाइयास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी दुसरे वाचप हेब्रेवांक बरयल्ले चिठींतले आनी तिसरे लुकाचे शुभ वर्तमान। नमान कृपेन भरले भिवू नाका मारये, आयक तूं गरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली, जेजू म्हूण ताका नांव दवरचें, ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले। देवाच्या पुता जेजूची मनीस जावपाची विजपी ही धबाची परब आमी आयज समरवता। उत्पत्तीच्या ग्रंथांत बासायलोरे थारोणीक येवजणेची सुरवात आमी समरवता। मनशाकुळाचे सोडवणीक वावराची सुरवात। आपले परजे मध्ये जियोंक सोदतलो देव इसाइयास प्रवाद्या वरवीं आनी एके आंकवारी चलयेच्या सहकारान पूर्वी बासरल्या इमानुएल देवाक पुताक संवसारांत धाडपाचे येवजणेक सुरवात दिता। हे आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता। परत परत जनावरांचे रगत मारून केल्ल्यो बोली बेठोवण्यो मानवान आसलेल्या देवाची नवी येवजणेची खबर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमच्या कानार सादयल्या। जेजूच्या एकाच सर्वश्रेष्ठ पवित्र आनी तारण दितेल्या योजना वरवीं सासणीक बापाची कुशी पाडूंक येतल्या जेजून बापाची कुशी मांडून घेतली म्हूण हो पळे हांव येतां, तुजी कुशी करूंक देवा हांव येतां। कितलें खोल उदार मोगान भरलेलें काळीज जेजूचें। आपल्या पातकी भाव भयणाक तशें सर्व रचनेक सोडवण दिवंक आपणाकूच ताणें खाली केलो। एके आंकवरीच्या पवित्र आनी कृपेन भरिल्ल्या कुसब्यान उडी मारली आनी आमचे सारको मनीस जालो। पातप मात सोडून सामकोच आमचे सारको। शुभ वर्तमानांत हे थारोणीक आनी इतिहासीक घडणेची खबर आमी आयकल्या। हे बापाचे विशाळ येवजणेक मनशां मदली विंचून काडलेली आंकवार मारयेची देवाक गरज पडली। तेच्या ओयखाराक लागून हे महान सुरवणीक काम सुरू जालें। तिच्या सहकारान तें फुडें गेलें, तें अजुनूय चालू आसा। आपल्योच चिंतप येवजण्यो फाटीं दवरून ही आसा हांव देवाची चाकोण म्हणून आपले आंकवारपण देवाक भेटयल्ली मारिया देवा पुताची आवय जावंक फुडें सरली। ह्या तिच्या उदार आनी व्हडा मोगान भरलेल्या आप समर्पणा खातीर आमी सदांच तिचे उपकारी। ह्याच दिनवाशी मनान ही परब आमी समरवता। दिनवास बापाक ताचे सोडवणीक येवजणे खातीर, दिनवास पुताक ताच्या सोडवणीक मनीसपणा खातीर, दिनवास पवित्र आत्म्याक ह्या सोडवणीक यशस्वी करचे खातीर, दिनवास आंकवार मारयेक हे महान येवजणेची भागेली आनी सहकारीन ती जाली देखून। बापा, तुझ्या पुताच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता। ताच्या येण्या वरवीं मनीसकूळ आनी सर्व रचना सृश्टी सुभागी आनी पवित्र जाली देखून आमी सदांच तुका दिनवाशी बापा। सगळ्यांक आमकां पवित्र सांबाळ आनी जेजूच्या थारोणीक वावराचे भागेली आमकां कर। आयच्या समाजांत मारये भाशेन
समाजाक आनी सोकडे रचणेक जेजू दितले क्रिस्ताचे भाव भयणीक आमकां कर. आमेन. आमचे बरोबर देवाचे उतर तुमी न्याळले म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.